हांवें तांकां तापयल्याय बी। आता ते इतले उदक भरले आसतना ते थंय वचून ते धक्यार वचून सेल्फी काडटा समज आनी ते पिल्ले आहात। आता ते पिल्ले कडेन सेल्फी काडटा समज पडले तांकां पयलीं म्हळ्यार उदकांत हांव ठिकाण खबर ना कितली उदक आसता हांगा जवळ जवळ 3 मनीस बुडत बुडटले इतले उदक आसा मायज आहा। आनी ते आता सेल्फी काडटाना तेणी व्हिडिओय काडला आमगे रिपोर्टरान। दुसरी गजाल तांकां विचारल्या ते पिल्ले आसात मागीर हांगा पिवन येवन ह्यो सेल्फी काडप फाल्यां हेका जबाबदार कोण? त्यांचो कॉन्ट्रॅक्टराचेर त्यांचो ताबो ना कारण ते कोणा अंडर काम करता ते नायर म्हण तेजे अंडर त्यांनी आमकां सांगलें त्यांचोय ताबो ना आनी पोलिसाचोय ताबो ना अशें दिसता। हांगा उदक भरले कारणान कोणी तरी आसपा जाय म्हाजे हिसपान कारण हांगा आतां लोक खूब जाण येतलो पळोवपाक। फाल्यां अशें भितर वचून काडले आनी खंयची तरी एक घटना घडली फाल्यां मागीर दोशी कोणा दवरपाचे? हेच खातीर हांवें ज्यो हस्ती सोडटात आमच्या कावन्सिलरान जे हे केल्ले हांगा बोर्ड म्हूण लावपाक तो बोर्डूय केलो मागीर देवा येनाका तेणी ते गिमा प्रोविजन केले। आतां पावसाक हे पळय हो रिपोर्टर हांगा येवन हे व्हिडिओ काडून म्हाकाय बऱ्या पडले कारण हांगा इतली उदक भरता आतां हस्ती खंय सोडपाच्यो? कावन्सिलर जाल्यार घरां सोडपाच्यो काय म्युन्सिपाल्टीच्या दारां सोडपाच्यो काय हांगा सोडपाच्यो? हांगा सोडले म्हूण ते रस्त्यार येता। हेजे मिटींग घेतलेले तितले जाणां खरें म्हणल्यार हेणी विचारपाचें बाबा आतां हस्ती खंय सोडपाच्यो काय म्हणून। हे कडेन आमगे मसण आहा ते कडेन पयलीं बरें आशिल्लें थंयच कितें प्रोविजन करून सोडपाक जाय आशिल्लें। हें नाका तें आमगेले गांवांत दुच्छिनपण करता आमी उलयल्यार वायट हांगा। तेन्ना हांव मागता पुलिसा कडेन सायबा कडेन तशें आमदारा कडेनूय मागता मातशें हांगसर कितें तरी प्रोविजन करात। पावसां उदक भरता आनी हे धक्याक नेम ना आमगेले भाट कोसळपाक लागले सायडीच्यान तेन्ना हांगा कोण कोण लोक येतले ते सेल्फी बी काडपाक येतले तेन्ना विपरीत कितें घटना घडपाक जायना म्हणून तुमी मातशें हांगा नियंत्रण दवरचें।